कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कोट्यांची रुपये खर्चात जावचे आशिल्ले ब्रिज कामगारी सुरू जावन 2 वर्स जाल्यार बी आजुनी पूर्ण जालें ना। तेजेन ह्या गांवाच्या नागरिकांक त्रास घेवची परिस्थिती येयला। कारवार तालुक्याच्या शिरवाड ग्रामपंचायती भागातले जांबा मार्गाच्यान बेळूर आनी इतर ग्रामांक संपर्क करचो ह्या रस्त्याक मदीं एक व्होळ लागता। ह्या व्होळाक पयले ब्रिज बांदील आशिल्ले, पण ते मोडचे परिस्थितीत आशिल्ल्यान हांगा नवीन ब्रिज बांदूक अनुदान मंजूर जाल्लो। PWD विभागाच्यान हांगा ब्रिज बांदूक टेंडर मार्फत कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले, पण ते काम सुरू जावन 2 वर्स जावन गेल्यार बी ब्रिज बांदून जालें ना। ब्रिज बांदूक पिल्लर घायलात, पण तेजे फुडचें काम केलें ना। तेजेन पावसांत ह्या भागात लोकांक व्होळ पार करूंक त्रास जाता। आशिल्ले ओल्ड ब्रिज बी मोड काडला, तेजेन पांयवाट बी ना जाला। हांगा ब्रिज ना आशिल्ल्यान नारगरीच्यान जांबाक वयतले जाल्यार सुमार 3 किलोमीटर जास्त चलचें पडटा। शाळेचे विद्यार्थी वृद्ध लोकांक पावसांत व्होळ पार करचें शक्य जायना। गेले 2 वर्सां फाटीं MLA आशिल्ले रुपाली नायकेमी हांगा ब्रिज बांदूक भुमिपुजा केल्ले। तेजे नंतर हे ब्रिज पूर्ण जाला की ना पळोवंक कोण बी येयले ना। कॉन्ट्रॅक्टर काम अर्दवट दवरून गेला। PWDचे अधिकारी सुद्दां दुर्लक्ष करत आशिल्ल्यान हे ब्रिज अजुनी जालें ना, अपूर्ण स्थितीत आसा। बेगीन हे ब्रिज जावूंक जाय अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा। ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಬಾದಲ್ಲಿ ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾಂಬಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ। ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದ್ದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಠ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳ ದಾಟೋದು ಕಷ್ಟ। ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शुक्रवारच्यान सतत पावस पडतीत आशिल्ल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त जाले। तशेंच कारवार शहराच्या बैतकोल हांगा डोंगर कोसळ्ळो। बैतकोल डोंगराचेर इंडियन नेव्ही हेमी डोंगर खंडून रस्तो करतात। पावस पडल्यानंतर माती भिजून डोंगर कोसळ्ळो आणि परिणाम असो जालो, स्थानिक लोकांच्या घरात उदक येयले। नौदळाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी JCB मार्फत डोंगराची पडील माती काडचे कार्य करते आसात। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कोण नाशिल तेन्ना घरात घुशिल्ले चोरान सुमार 15 लाख रुपये किमतीचे वस्तू चोरिली घटना भटकळ व्यंकटापूर रिपको कॉलनीत घडील बदल पोलीस प्रकरण दाखल झाला। भटकळ तालुक्याच्या व्यंकटापूर रिपको कॉलनी हांगा जून 21 तारीख ते जून 23 तारीख पर्यंत अवधीत दाराचे कुलप म्हूण भितर घुशिल्ले चोरान लॉकरात आशिल्ले 110 ग्राम वजनाचे भांगराचे दागीन, तेजी अंदाज किंमत 4,40,000 रुपये आणि कॅश 7 लाख रुपये, तसेच विदेशी करन्सी तेजी अंदाज किंमत 4 लाख रुपये, 3 घड्याळ असे टोटल मेळ 15,40,000 रुपये किमतीचे वस्तू लॉकरा समेत चोरील बदल मोहम्मद रुमेज रहमान शाबंद्री हेमी प्रकरण दाखल केला। Guessing was this today. Guessing 7 lakh. 7 lakh INR.
ಬಟ್ ಭಾಳ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ट्रक लॉरीचेर बेकायदेशीर गरवाक व्हरचेत आशिल्ले तेन्ना धाड गायल पोलिसांन सुमार 22 गरवाले रक्षण केले. वन्नावर घेरसोप्पा मार्गाच्यान भटकळ येत आशिल्ले ट्रक लॉरी तपास केले तेन्ना सुमार 22 बैल आशिल्ले पत्तो लागले. पोलिसांनी ट्रक लॉरी जप्त केली आणि गरवाले रक्षण केले. हावेरी जिल्ह्याच्यान भटकळ तालुक्यात गरवाक हाडतीत आशिल्ले बद्दल कळून येयला. गरवाक हिंसात्मक रितीन ट्रकात भरिल्ले दिसून येयले. बकरीद लागीं येती आशिल्ल्यान दुसऱ्या जिल्ह्याच्यान हांगा गरवा हाडतीत आशिल्ले बद्दल पोलिसांनी माहिती दिला. ह्या प्रकरणा संबंध हावेरी हानगलचे इस्माईल हेका ताब्यात घेयला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.